It gives me immense pleasure today to welcome our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir, also Dr. Kandavelu sir, our Chief Secretary as well as Principal Secretary Home, to this Directorate of Forensic Sciences lab and office. I welcome both heartily. It's actually a pleasuresome day for us that we are able to actually inaugurate one of the much pending polygraphy division at the hand of Honorable Chief Minister sir, and also the e-Peshi cubicles, what has been mandated under the Nyay Samhitas. There are 5 cubicles been made wherein all the evidences in the trial court would be now done through this e-Peshi within the lab itself rather than going to the civil court, as well as through our polygraphy division. The lie detector test is now enabled in Goa. We were having toxicology department, we were having biology department, DNA is also functioning in Goa, as well as we are also having cyber cell, as well as ballistic division also, which is functioning. This is one which was remaining, and sir, with your guidance sir, the only one which is now remaining is the challenge document. That also we would be doing it very shortly, so as to understand who has tempered the document, signature is forged. Only that is now remaining as far as Goa forensic science is concerned, and we intend to do it very shortly. All our procedures are on for that. I heartily thank Honorable Chief Minister sir that he gave time out of his very busy schedule to come over here to Verna and inaugurate this and make it available for the prosecution, the justice. Ultimately, the Dosha Siddhi is what is the Nyay Samhita is talking about, and these are 2 major steps that we are able to take towards achieving the targets of Nyay Samhita. Thank you, sir. Forensic Psychology Division and e-Peshi न्याय संहिता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आज डायरेक्टरेट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स ह्या डिपार्टमेंटाक वेर्ना हांगासर आशिल्लो हांव मुद्दामून आयिल्लो. हांवें e-Peshi न्यायश्रुती हेजे आनी बाकीचे फॉरेन्सिक सायन्स टोटल ऑल द डिपार्टमेंट हाजें इनॉग्रेशन म्हजे हस्ते केलें. म्हणजे बरोबर आमचे CS डॉक्टर कंदावलू, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, बाकीचे होम डिपार्टमेंट स्टाफ इंचार्ज आशुतोष आणि बाकी सगळे हांगासरली स्टाफ. सगळ्यात पयली इट इज अ लॉंग पेंडींग इश्यूज ऑफ द फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द e-Peshi न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केलें. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हें करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सिक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. लोकांक वेवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता, आनी ती इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचें आशिल्लें. तर फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिविजन डिविजन लॉंग पेंडींग आशिल्लें तें आज आमी इनॉग्रेट केलें. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीची इट नार्को एनालिसीस टेस्ट आसतली किंवा बाकीचे पॉलिग्राफीक एग्जामिनेशन ह्या हातूंतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलें. हाज्या पयलीं आमी हे फॉर द बाकीच्या इन्वेस्टिगेशनाक वेगळे म्हणजे बेंगलोर किंवा गुजरात हांगासर धाडटाले, बट त्यो हांच फुडें धाडपाक पडच्यो ना. पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड वॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग ती e-Peshi न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 e-Peshi व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. आमी सातत्यात पळयता की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान अशा पद्दतीन जे इक्विपमेंट लागता वीच इज वीथ द एडवान्स टॅक्नॉलॉजी ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. इन्क्लुडींग वीच इज अंडर द होम डिपार्टमेंट. The forensic science department is the most important department when it comes to the investigation purpose for the different cases, different types of cases. हांवें आत्तां मॉनिटर केलें आनी जेन्ना पळयलें आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय एंटायर स्टाफ. दे आर डुईंग द व्हेरी गूड वर्क आनी विदीन द प्रॉम्प्ट रिपोर्ट विदीन द 24 hours विदीन द फ्यू केसीस ते रिपोर्ट दिता. ताका लागून इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक जावपाक लागता. इट हेल्प्स फॉर द पुलीस एंड द प्रोसिक्युशन ऑल्सो
हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जाता. त्या खातीर ह्याय सॅक्टरांत आमी म्हणटा की सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण जावपा खातीर सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करीत आसा. स्ट्रेंथनिंग डिविजन करता आसतना DNA प्रोफायलिंग आसतलें, टॉक्सिकॉलॉजी आसतलें, केमिस्ट्री आसतलें, बायोलॉजी, नार्कोटीक, बॅलिस्टिक्स आनी फिंगरप्रिंट एनालायसीस ह्या सगळ्या खातीर नीव इक्विपमेंट घेवपाचें काम आमच्या डिपार्टमेंटात केलां. त्या खातीर खरोखरूच तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी डे टू डे पळयता की गोंयांत तशें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी एस्टाब्लीश जाल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमचो यंग स्पोर्ट्स यूथ हे नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सान BSc इन फॉरेन्सीक सायन्स टू MSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, सायबर सेक्युरिटी, डिजिटल फॉरेन्सिक्स हाचे सारकेले एड्युकेशन्स ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर घेवपाक लागले. दीस इज द थर्ड कॉलेज इन इंडिया तातूंतल्यान पास आउट जाता तांकां इन गोवा एंड आउट ऑफ गोवा ऑल्सो ऑल इंडिया लेवलाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां स्कोप आसतलो. आमी पर्टिक्युलरली पळयता की डिजिटल फॉरेन्सीक लॅबॉरेटरी जी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी हांगासर आसा तातूंतूय बी वेगवेगळे एग्जामिनेशन्स किंवा इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स हे मेळपा खातीर तिजो खूब मोठो उपयोग जाता. देशांतल्या 21 लॅबॉरेटरी पैकी ती एक लॅबॉरेटरी आसा विच इज अ डिजिटल सायन्स फॉरेन्सीक सायन्स लॅबॉरेटरी ही नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटीज आसा. तांच्याय कडल्यान वेगवेगळ्या अशा पद्दतीची मदत ही घेवपा खातीर आमकां उपयोगाक ठरता. आमी पळयता की नवीन टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक कशी करप हाजो सातत्यान प्रयत्न हो सरकाराचो आसता आनी म्हणून तर ह्या अशा पद्दतीच्या सगळे इक्विपमेंट हे टायम टू टायम आमी दीत आसता. आमी गोंय हे तशें इट इज एन इन्व्हेस्टिगेशन सॅक्टरांत इट इज इमर्जींग एज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री आनी हेन्स फोर्थ सुद्दां तांकां विचेबद इक्विपमेंट आनी हे जे गरज आसा ती एज अ होम मिनिस्टर ह्या नात्यान तांकां टायम टू टायम ताजो सपोर्ट जो आसा तो म्हज्या कडल्यान मेळटा. हांव परत एकदां म्हणजे हेड ऑफ द माय फॉरेन्सीक सायन्स डिविजन एंड ऑल द वर्किंग स्टाफ इन डिफरंट सेक्शन्स तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कारण प्रॉम्प्ट रित्या आनी रिपोर्ट टायमली तो मेळप हाजी गरजेचें आसा. ताच्या खातीर ते कंटिन्युअसली काम करतात. म्हणून म्हणजे एकदां आउट ऑफ द टायम सुद्दां येवन तांकां काम करचें पडटा. त्या खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. अशाच पद्दतीन तांच्यांनी सपोर्ट फॉर टायम टू टायम फॉर द पुलीस आनी फॉर बाय DOP डिपार्टमेंट तांकां दिवचो इतकेंच सांगता आनी परत एकदां अभिनंदन करून तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.